बेरेस्तारा वेर्णाच्या सिप्ला कंपनीतले क्रशर मशीन दुरुस्ती करपाक इलेवेटर पिटात देविल्ल्या दोगा कोल्हापूरच्या कामगारांक घुस्मटून मरण आयिल्ले। ह्या घडणुके शुक्रारा विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी मुद्दो उपस्थित करून ह्या घडणुकेची सखोल चौकशी जावची म्हूण मागणी केली। दोन मनीस आज मेल्ले आहा। सिप्ला फॅक्टरीन सफोकेट जावन दोग जाण भायर पडल्या, पवार आणि पाटील। हे आता पेपर हो दाखोवचोच पडलो, कित्याक पेपराचेर खरें आयलां आनी पेपराचेर हांवें वाचलां। स्पीकर सर, सफोकेशनान मनीस मरता, तो खंयचोय आसूं, गोंयचो आसूं भायलो आसूं, फॅक्टरी जी ही चलयता हॅज टू बी अकाउंटेबल। फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान कितें एक्शन घेतलें? Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the workers and employees working in various industrial units in Goa due to complete negligence of the government authorities like Factories and Boilers, Labour and Employment Industries Department on the gross violations by the industrial units, which have resulted in endangering the lives of the workers and employees, as the safety standards are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is the living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. सिप्ला कंपनीचे क्रशर मशीन दुरुस्त करताना दोगा कामगारांक घुस्मटून मरण आयिल्ले, ताची सखोल चौकशी करपाचो आदेश पुलिसांक दिला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच दोनूय कामगारांच्या फामिलीक आर्थीक मजत करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। स्पीकर सर, सिप्लान जो इन्सिडन्स जाला पळय न्ही, ताजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता। अशे इन्सिडन्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली। आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर, आनी जो इन्सिडन्स जाला, जे 2 भुरगे ते खंयचेय आसूं हांगा काम करताले, तांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान, लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान They are on the rise. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।